जमीन कन्वर्जना आड सुरू आशिल्ल्या पाळे शिरदोनकारांच्या आंदोलनाचो फाल्यां निर्णायक दीस. आंदोलन आनीक तीव्र करपाची लोकांची शिटकावणी, विरोधकांचो तेंको. विरोधी पक्षांनी एक जावन भाजपा आड करची पडटली आघाडी. पक्षाचे वरिष्ठ आयकना जाल्यार स्वता घेवचो पडटलो निर्णय. आमदार वेंझीचो विरोधकांक उलो. बोरये सर्कलाकडेन ओव्हरटेक करतना प्रवाशी बशीचो दुचाकी चलयतल्याक धक्को. अपघातान गंभीर जखमी जाल्ल्या बोरयेच्या मनोज देसायाक हॉस्पिटलांत उपचारा वेळार आयलें मरण. 2026-27 पयली ते 8वी मेरेन नवे शिक्षणीक धोरण लागू. अंमलबजावणे खातीर GSERTन इश्यू केलो नवो सर्क्युलर. सरकारी बँक आनी पतसंस्था सहकार मंत्रालयाकडेन करतले लिंक. सहकारी बँकांक जून म्हयन्याचे निमणेकडेन सादर करचे पडटले ऑडिट. सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकराची माहिती. लोकांच्या प्रस्नांनी आयतारात आपल्यो ग्रामसभा. उसगांवच्या कोमुनिदाद जमनींचेर भायल्यांनी येवन घरां उबारलीं म्हूण थळावे फुर्योज. आध्यात्मिक पर्यटना खाला जावपी आरती घाट प्रकल्पाक नार्वेकारांचो विरोध. प्रकल्प जाल्यार 500 वर्सां पयलींची मसणभूंय जातली नश्ट. आमदार राजेश फळदेसाय लोकां वांगडा. टॅरिफ बदलांक लागून भारत अमेरिका व्यापार कबलात बसका धुकल्ली फुडें. भारताचेर अमेरिकेन लायले 18% आयात शुल्क. ग्लोबल टॅरिफ आतां 15%. पाकिस्तानाचो अफगाणिस्तानाचेर एअर स्ट्रायक. 16 अफगाणी नागरिकांक मरण. TTPच्या छावण्यांक लक्ष केल्ल्याचो पाकिस्तानाचो दावो. नासाचे मून मिशन स्थगीत. रॉकेटाच्या हेलियम प्रवाहांत आयली आडखळ. 50 वर्सां उपरांत वताले 4 मनीस चंद्राच्या कक्षेंत.